किती गोह्याकडे आयली घरात गोताई तांकां इन्विटेशन दिवचें आशिल्लें बाबाजीर बर्थडेचें अक्कान तुमकां दिला न्हू बर्थडे इन्विटेशन आक्क नाही गो तुगेल बाबाजी येईल इन्व्हिटेशन दिवच्याक पण तेच हांव पळयता आस मस्त पुरो प्रोग्राम आस न्हू बर्थडे दिसू वय वय हांव म्हळ्यार रे तांकां दिवचें आयिल्लें न्हू तुमकां दिनी जाल्यार रे तशें तुमकां एक दिवन मागीर तुमकां एक मेळून वचें म्हूण आयली मस्त प्रोग्राम दवरला कसं जाल्यार म्हळ्यार 50 वर्सात न्हू तशें गम्मतच पुरो येया ती वय गो नाही तुगेल बाबाजीक 50 वर्स जाल्ली म्हणून कळय ना गो कसं नाही मात तेणी कळे कळे जावन मस्त यंग दिसता न्हू वय दीपका मिगेल बाबाजी पूरा जणांना एव्हरग्रीन देवानंद म्हणचे तशी आसत न्ही पळोवच्याक त्या वय गो एव्हरग्रीनाची तुगेल बाबाजी काम तुगेल एव्हरग्रीन अशें रहस्य कसं नाही म्हण निमगील गो वय वे दीपका कसं म्हणलें बाबाजीन तुगेल बाबाजीन कसं म्हणलें गो 1 घंटो वॉक कर काके खाली पायारी 20 मिनिट शीर्षासन कर काके अर्ध घंटो व्यायाम कर काके आणि पाचवे तरकारी फ्रुट्स आणि समोर खाऊ काके मागीर कसं कर काके गोस्वा हो इतले नंतर आनी कसं कर का काही इतली नंतरच पळा 15 दिवसा एक पडे करेक्ट ह्या डैगल काके गो